सरकारान खणी सुरू करतले अशें जाहीर केलां। ते प्रमाण काले रेल्वे यार्डांत वेदांताचो आयन ओर देंवपाचो आसा। पूण ढुल्ल विद्यार्थ्यांच्या येवप वचप, गटारां आनी हेर तरांच्या समस्यांक लागून थळाव्यांनी आयज थंय आंदोलन केलें। सरपंचान रेल्वे प्राधिकरणा कडेन हे संबंदांत हाचे आदीं लेखी वेव्हार केल्यात, पूण ते कानार केंस ओडटात। देखून सरपंच बरोबर रावलो, पूण पुलीस फौज हाडून आंदोलकांचो विरोध दामून उडोवपाचो सरकारी पावंड्यार यत्न जालो। पळयात प्रहळ सावड्डेकराचो रिपोर्ट। सध्या काले रेल्वे स्टेशन आसा आनी होच हांगाच ते यार्ड ते फाटीं दिसता पडटा, हांगाच ते रेल्वेचे आज तो इशू जाला। तो हांगा ह्या यार्डा भितर रेल्वेची ज्यो वॅगन मॅग्नीज आयन ओर हांगा खाली जातले आनी गांवा भितर दोन गट पडल्या। एक सरपंच कॉन्ट्रॅक्टर आसा आयचो आनी दुसरो बबन जो आयचो सरपंच। आनी लोकांनी तो म्हणटा, आमी तेजे कडेन विचारलें की बबना विचारलें की सरपंचा विचारलें की कित्याक लागून तूं अपोज करता। आज पुलीस फोर्सूय 200-300 पुलीस फोर्स आसले, 5 गाडी आशिल्ल्यो। सांगे, सावड्डे, केप्यां आनी सांग्यार अशे वेगवेगळे कडच्यान सगळे पुलीस फोर्स आयिल्ले, PI आयिल्ले, रेल्वे पुलीस आशिल्ले। आनी बबना विचारलें की तुजें अपोज कित्याक करता। तो म्हणपाक आपल्याला कांयच तो अपोज ना, कांय इश्यूज आसा, काय रस्त्याचो आसा, बालवाडी आसा, अंगणवाडी आसा, चर्च आसा, हाजो इशू आहा तांकां पांयवाटीचो, बाकीचे इशू आसा, डस्ट पोल्युशनाचो। आपल्यान कितली म्हयने जाले म्हणटा पूण सांगलां, पूण आपल्याक खंयच्यान रिस्पॉन्स आयलो ना। आपूण कंपनी कडेन उलोवपाक ट्राय केलें। आनी दुसरे सायडीन म्हणटा किशोर गांवकर जो आसा कॉन्ट्रॅक्टर आसा, तो कितें म्हणटा की आपल्यान गांवाक जर कॉन्ट्रॅक्ट आयलो जाल्यार अनेक जाण युवा जे आसा तांकां अनएम्प्लॉयमेंट मेळटलो। कितले वर्स जाले मायनिंगा लागून इशू आहा, लोक काम सोदता, लोकांची गाडी बेकार आसा। सरकारान हें केलां की म्हणजे गोंया मायनी चालू जावच्यो किंवा हे सगळो प्रोसेस ते जाला। त्या अनुशंगान आतां वेदांता ह्या कंपनीन ह्या काले यार्डाक वॅगनी हाडपाचो सगळो प्रोसेस केला। म्हणजे सादारण 2-3 म्हयने सुमार जाले आनी आमी हो प्रोसेस सद्याक चालू आसला आनी आयज त्यो वॅगनी हांगा येवपाच्यो आसा वेदांताच्यो। आनी त्यो आमी आतां म्हणजे सादारण आतां प्लेसमेंट जाली की त्यो आमी खाली करतले। आनी आतां आयकात सरपंच गणेश गोणकाराचें म्हणणें। तो सांगता गांवाक जाय तेंच आपूण करतलो। हो म्हजो वैयक्तीक निर्णय न्हू। रेल्वे प्राधिकरणान आदीं लोकांचे मुळावे प्रस्न जाग्यार घालचे। आयकात ताका। ह्यो एक्टिविटी जाल्यार डिसेंबरांतल्यान चालू आसा। फर्स्ट लेटर हांवें पंचायतीन डिसेंबराक 13 तारखेक इनवर्ट रेल्वे केल्लें, सेजागांव वेदांता केल्लें। आतां वेदांताचें नांव घेवपाक कांयच प्रॉब्लेम ना, कित्याक रेल्वे कडेन कन्सर्न मागला सेजागांव वेदांतान। हांव क्लियरली सांगूंक सोदतां 13 डिसेंबरा हांवें फर्स्ट लेटर रेल्वेकय केल्लें, सेजागांव वेदांत कमर्शियल हेडाकय केल्लें। आमी ट्रान्सपोर्टाक केन्नाच विरोध ना। हांवूय ट्रान्सपोर्टराच्या कितें तरी पार्ट ऑफ ट्रान्सपोर्टार आमी इनवॉल्व आसा। ट्रान्सपोर्टाक केन्ना अपोज केल्लें ना। फर्स्ट सांगपा म्हणल्यार रेल्वे कडेन हांवें रिकमेंडेशन केल्लें स्पेशली जो कोण ट्रान्सपोर्टर करता, कंपनी सेजागांव वेदांत करता, त्याने पंचायतीची आनी कन्सर्न NOC घेवची। तशेंच रेल्वे कडेन हांवें डिमांड केल्लें, आमचे जुडिशना भितर रेल्वेचो कित्येक वर्स जालो तो रस्तो आहा तो वर्स्ट पोजिशन आहा तेजें, आनी लोक थंयच्यान येता वयता, चर्ची येता वयता, क्रॉसिंगा प्रॉब्लेम जाता। गांव हो वाटलेलो आसा, एक थोल्लेमळा सायडीन वाडलो आसा, एक बाजारा वटेन वाटलो आसा। बाजारा वटेनच्यान येता वयता आसतना लोक एक म्हणल्यार चर्चीक प्रे करपाक येता, दुसरी म्हणल्यार आमगेली भुरगीं अंगणवाडीक येता, तिसरी म्हणल्यार आमगेली भुरगीं शिशुवाटिकेक येता, चवथी म्हणल्यार भुरगीं आमगेली शाळेंत येता। 5 मिटरांचो जो रस्तो तो आसतलो। आमी रेल्वे सांगिल्लें लेटराचेर तो कॉन्क्रिटींग, फूल रोड कॉन्क्रिटींग करात। सेकंड म्हणल्यार ती ड्रेनेज आहा ती कितलेय वर्सां डिसिल्टींग केल्ली ना कोणेच। थोल्लेमळ गांवाचे जे इफेक्टेड लोक आसा थंयचे, थंय माल अनलोड जातलो, थंयच्यान आमकां सगळ्यांनी आमकां हो यार्डान ट्रान्सपोर्ट नाका म्हणून लेटर दिल्लें आसा पंचायतीक। गोवा 365 खातीर प्रहळ सावड्डेकार, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।